कार्मेल किरणाचे सकाळीक सवालां म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक म्हजो नमस्कार. आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत आशेवची जावन आसा बरी भलायकी आनी दिसपडटें आमी बापा लागीं मागचें तेंच जावन आसा बापा दी म्हणून आमकां समेस्तांक बरी भलायकी. चिंत्या जर तर एका व्यक्तीची भलायकी पाड जाली त्या दाळ तो व्यक्ती मात न्हय घरांत आसलेलीं पुरो जाणां एक पोटच्याक थंड जातात आनी आजकाल कोणाक केदाळा कसली पिडा येता म्हणून सांगूंक जायना आनी हाका हांवें दृश्टांतां दाखले दिजे म्हणून ना कित्याक समाजेन जावनचे ती थोडी मरणांत हाका साक्ष. मोगच्यानो फाटल्या थोड्या तेंपातावन सगळ्या संवसारार एक व्हड सयत पिडा आवाज करना आसा आनी ती जावन आसा कोरोना व्हायरस. जायतो लोक ह्या पिडेद्वारे मरण पावला तें आमी जाणाव पूण ताच्याकी चड आतां लोकांतय एका तरेची भिरांत रास केला मनशांत खंडीत जावन सूख ना. आनी आज ह्या पिडे विशयांत इल्लीशी म्हायती दिवचे खातीर लोकांत आसलें तें भायर काडचे प्रयत्न आमी करता आनी आज ह्या कोरोना व्हायरस ह्या विशीं उलोवच्याक आमचे सोय आसा दुसरो कोणूच न्हय. फाटल्या थोड्या एपिसोडांनी तुमी ताका पळयला आनी ताचे विशयांत तुमी जाणा जाल्यात आनी तो जावन आसा मानेस्त लायनल आरान्ना. ताची परिचय येदळूच ताच्या फुडें हांवें कर दिल्ली आसा. मानेस्त लायनल आरान्ना धाकटेर न्हय तरी ह्या पिडे विशयांत ताणें जायती समजोनी जोडिल्ली आसा आनी मानेस्त आरान्नाक जायते धाकटेर इश्ट आसात आनी फाटल्या थोड्या दिसा आदीं तो जायत्या धाकटेरांक भेटला आनी भेटोवन ह्या पिडे विशयांत तांच्या लागीं ताणें समालोचन करून सडीत मापान समजोनी जोडून घेतिल्ली आसा आनी आपणाची ती जानवाय आनी धाकटेरांतावन जोडिल्ली जानवाय पुरा सांगाता घालून आज ह्या कोरोना व्हायरसा पिडे विशीं तो तुमचे लागीं उलोवच्याक अयतो आसा. त्या देखून मानेस्त लायनल आरान्ना तुमकां ह्या कार्यावळीक मोगाचो स्वागत. थँक्यू. कोरोना व्हायरस म्हळ्यार कितें, ही पयले खंयच्या गांवांत प्रारंभ जाल्ली, ही कशी आयली आनी खंयच्या तावन आयली ह्या विशयांत इल्ली माहिती आमकां दिवयात गे. पळय, कोरोना व्हायरस इज अ फॅमिली ऑफ व्हायरस. एका व्हायरसाच्या कुटुंबाक आमी नांव दिल्लें कोरोना व्हायरस. ओके. तातूंत ल्हानशा मट्टार पळोवंक गेल्यार तुजी शेळ जावनची आपले ती कोरोना व्हायरसा वरवीं. ताचे उपरांत इल्लेशें सिरियस आसले व्हायरस तातूंत आसात, त्या फॅमिलींत आहात. आमी हे पळयल्यात पयलें. एक तुका उडास आसूंक पुरो 2003 सार्स म्हण आयलें, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दॅट इज कॉज्ड बाय कोरोना व्हायरस. ताचे उपरांत हे पटी मिडल इस्टांत पळय MERS मर्स म्हण आयलें, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. हे पुरा कोरोना व्हायरस. ओके. आतां सादारण नोव्हेंबर डिसेंबर इतल्याक आमकां हें चायनांत हुबे प्रॉविन्सांत एक जागो आसा वुहान, थंय तावन ही एक उबदाल्ली एक व्हायरस. ती पळयतना तांणी चॅक करून पळयतना इट बिलोंग्स टू द फॅमिली ऑफ कोरोना व्हायरस म्हण जालें. देखून तांणी ताका नांव दिल्लें काल म्हळ्यार कोरोना व्हायरस, सार्स कोरोना व्हायरस 2 म्हणून दिलें तांणी. ओके. ते आई लवार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन एक्चुअली फेब्रुवारी 11th, 2020 ते सांगूंक गेले कशें जाता सार्स 1 सार्स 2 आनी प्रमाण. देखून ताचें सायंटिफीक नांव तशें तासून दी, सार्स 2 तासून दी. तें मात्र लोकांक कळचें कशें म्हणून सांगून वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ताका एक नांव दिलें COVID-19 म्हळ्यार कोरोना व्हायरस. डिसेंबरान तें कळलेलें आमकां आनी 2019 कळलेलें COVID-19 म्हणून. आतां आमी COVID-19 म्हणून उलयता. कोरोना व्हायरस म्हळ्यार तूं कोरोना व्हायरस नुसतो आसात. देखून आतां आमी उलयतना COVID-19 विशयान उलया. कळ्ळें? तातूंतला डिफरन्शिएट करूंक गेल्लें सुलभ जाता. आतां एक क्वेश्चन तुवें विचारलें तें खंय तो आयिल्लें म्हणून. आतां रिसर्च केल्ल्या प्रमाणे पयले पटी सार्स आयिल्ल्या वेळार आमी
सायंटिस्टांनी रिसर्च केल्ल्यान तांतूं तांकां सोदून काडल्या प्रमाणे हे बावली आहा पळय बॅट bat is a carrier of coronavirus. And funnily, ये बारी एक विचित्र, this coronavirus resides in its intestine. कळले आता त्या बॅट हातून मनशाक कशें आयलें म्हणून बिकॉज कोरोना व्हायरस इज अ झुनॉटीक म्हळ्यार एनिमल्स हातून मनशाक येवचें तें तांणी रिसर्च करून पळयतना दे झिरोड इन ऑन सिवेट कॅट म्हळ्यार आमी आमच्या भाशेन हांगा सांगचें जाल्यार बेरू खंय रानांत आसतना ह्या सिवेट कॅटाचे हे घालून तुजें बावलीचे एक्सक्रिटा गू खंय ताणें केल्लो गी आपडलो गी कालें गी तशें इट गॉट इन्फेक्टेड सिवेट कॅट गॉट इन्फेक्टेड विथ द कोरोना व्हायरस दॅट इज सार्स आमी म्हणजें सिवियर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ते कोणें धरन ताका मारन ताचें मास करून केल्लें सो देर इज अ जंप फ्रॉम एनिमल टू ह्युमन केदला सार्स मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आयिल्लें उंट हातून कॅमल सेम स्टोरी कॅरियर इज द बॅट खंय तें कनेक्शन जालें बिटवीन कॅमल एंड द बॅट म्हळ्यार बेरू बॅटाक कांय ना कॅमल बॅटाक कांय ना हें एक्सक्रिटांतून पास जावचें बिकॉज कोरोना व्हायरस रिजायड्स इन द इंटस्टायन ऑफ द बॅट आनी हातूंत आमी समजून घेवचें बॅटाचे इंटस्टायन रिसर्च करतना दे हॅव फावंड मेनी कोरोना व्हायरसीस फ्रॉम द फॅमिली ऑफ कोरोना व्हायरस तातूंत भायर आयिल्ले काल हे मात्र 4 मात्र आसूंक आसतात देखून ते आतां पळयतना समज तांकां कळूना आनी कितें जावन उरता इन्वेस्टिगेशन जावन उरता हें स्टार्ट जाल्लें वुहानांत इन अ वेट मार्केट म्हणटात ते वेट मार्केट म्हळ्यार तातूंत तुका मांस मसली मनजाती जुवाल्यो जुनातल्यो ताचें ट्रेड जाता तुमच्या खंयच्या मार्केटीक गेल्यार आसता पळय आमकां हांगा मार्केटीक गेल्यार तुका कुंगडां आसतात तुका ब्रॉयलर हें घालून तुजें ड्रेस्ड चिकन आहा नाजाल्यार तुका लायव्ह चिकन या तुका मांस आसता जेणें रांदय तेणें पुरो आसता चायनांत म्हळ्यार तांचें डायट इल्लें चड ताणें विशेश दुसरे मनजाती खातात त्या मार्केटींतून उद्दरलें म्हणून आतां आमकां कळ्ळां वुहान वेट मार्केट नांव तें आतां कन्फर्म थंय आयिल्लें म्हळ्यार हांवें थोडे फावटी वॉट्सॅपार येता ते व्हायरस आनी सोडिल्लें ताणें सोडिल्लें इट इज अ बायोलॉजिकल वॉर आनी तशें बरें कांय ना हें सुरू जाल्लें थंयतावन त्या वुहान वेट मार्केटींत आतां त्या वेट मार्केटींतून हाव डीड इट कम टू द ह्युमन बींग बॅट्स आमकां उत्तात दे आर द कॅरियर्स बॅट्स हातून एका एनिमलाक एका मनजातीक वचचे ते खंयची मनजात म्हणून आतां एक थोड्या दिसा आदीं सायंटिस्ट म्हणटात पँगोलीन म्हळ्यार एक मनजात आसा हांगा आसता ती म्हाका ती कोंकणीचो शब्द ध्यानात तसो ताका कोवळां आसतात ताका आपडल्यार अशें बॉल जाता हय ती कोवळां एकॉर्डींग टू चायनीज तांकां ती कोवळां मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहात म्हणून ताणें चिंचें देखून हें पँगोलिंगान धरचें ना न्ही धरून ताची कोवळां काडना मागीर ताचें मांस करून खावचें देखून हे पटी सायंटिस्ट काल म्हणटात म्हळ्यार विज्ञानी काल म्हणटात म्हळ्यार हें कोरोना व्हायरस आयलां फ्रॉम द बॅट थ्रू द एक्सक्रिटा टू द पँगोलिनाक कोणें धरून केलां एकच नानल्यार मार्केटींत पँगोलिनाक शेळ रेस्पिरेटरी हें घालून तुजें ताकाय वत्तड आसता तेदलो ताणें शिंक काडली ती शिंक स्प्रेड जाली आनी तूं हें चिंतून पळयचें थंय वुहानांत थंड आहलें तेदलो तूं आतां शिंक काडल्यार थंड आहल्यार तें स्प्रेड सड्ड जायना थंयच रावता ड्राय जायना तेदलो तुका उस्वासांनी काडटना कोण तेणें मार्केटींत कोण पळय गुंतात पळय देखून तें वेट मार्केट म्हणचें देखून वेट म्हळ्यार भिजल्ली म्हणून म्हळ्यार पावस आयिल्लो की कालिंग आहलें तशें आहलें न्ही पळय आमकां हांगा पावस आयल्यार पळय सकड वलें आसता कंप्लीट वलें आसता आनी थंडी आसता इल्लें त्या सिट्युएशनार कोणेंगी एकल्याक सुरू जाल्लें तें राजून तांकां आतां पेशंट नंबर 1 मेळूना
ते खंय तो स्टार्ट जाल्लें पळय तो पेशंट नंबर 1 मेळ्ळ्यार आहा पळय तितलो बेस्ट तें कित्याक म्हळ्यार देन यू कॅन फायंड आउट एक्झॅक्टली हाऊ वेन वेर वाय तें बरो फायंड आउट करप हें तांकां फायंड आउट करूंक गावना देखून आतां हें ताणें नांव दवरलां COVID-19 it is a family of it is from the family of coronavirus the mildest is cold and the most dangerous was SARS MERS आता COVID has overtaken SARS and MERS as number of deaths are concerned and हे आमी समजून घेवचें इट इज हायली कंटेजियस तर आता ह्या पिडेची लक्षणां कसली हळय ह्या पिडेंत सुरू काल जाता म्हणून सांगल्यार तुका एक तकली पडपड आनी ताप ओके ताप इल्लो चड आसता म्हणटात ओके 103 मिसर येता ल्हान दूख आसता इल्लें आंग आनी परत दूख आसता फ्लूचे कसले सिमटम्स आहात पळय तले सिमटम्स आसतात ओके कळ्ळें मागीर तुका ताप रावता कुंकली सुरू जाता ओके आनी ताप आसतना थोड्या जाणांक नाकांतल्यान किरम येता सड्ड न्ही होय शेळ जाल्ल्या बरें न्ही होय मात आसता इल्लेशें आसता ओके ते आतां ते वायरस आतां आमच्या बॉडी भितर आसा ते भायर पडोवंक कितलो दीस कान घेता पळय एक फावटी तुका ही तकली पडपड ताप आनी पुरा सुरू जावन एक 5 दिसां भितर तुका कळटा 5 दीस मॅक्झिमम 24 डेज काल ना ना 14 डेज तुका क्वॉरंटायनान दवरचें म्हळ्यार तुका 14 डेजान कांय जायना जाल्यार तुका सोडटात ओके थोडे फावटी तुका जस्ट ताप येता तो आमकां आल्लो ताप फ्लू आसा न्ही फ्लू आसा शेळ आसा सगळ्यांक जाता हय तें डिस्टिंग्वीश करूंक आपलें ते एक कोंकली ती ड्राय कॉफ जरकाल ना सुकी कोंकली म्हणटा सुकी कोंकली आनी सुकी कोंकली आमकां शी आसता इमिडिएटली तुका चस्ट आनी पुरा हें जाता बिकॉज इट इज घेवंक रेस्पिरेटरी कस जाता इमिडिएटली जाता तुवें हॉस्पिटलाक वचून एडमीट जायत चिंते आतां इल्ले सिमटम आसा भोगलें सो आमी आतां एडमीट जाल्यार कुडले आतां सिमटम्स भोगतना ते सर फर्स्ट कालें करतात म्हणून सांगल्यार तुजें हें काडटात कालें स्वॅब ऑफ युअर हें थ्रोट आतां तुका हें स्वॅब काडन आनी तुजें स्पुटम म्हळ्यार शिंपी ती काडन टेस्ट करतात ओके 5 दिसां 3-4 दिसां भितर कळटा पॉझिटीव की नेगेटीव म्हणून पॉझिटीव जाल्यार तुका कोरोना व्हायरस आसा म्हणून कळ्ळें नाव यू हॅव टू रिमेंबर व्हेरी केअरफुली ते सगळ्यां सांगचें हांवें इट इज नॉट ट्रिटेबल ताका वखद ना तुजी बॉडी इम्यून सिस्टमच त्या व्हायरसा भायर गेली जाल्यार कोणा कडेन तो रेसिस्टंट पावर बरो आसा हय ताका कांय जाता हुशार ना म्हळ्यार हुशार नंतना भायर गेलची सकत आसता देखून तें थोडे जाण सांगतात पळय प्रायवंतांक तांकां तशें पुरा कांय न्ही कोणाची इम्यून सिस्टम इज नॉट गुड दे आर द वन्स वर ससेप्टेबल टू अ वर्स अटॅक करेक्ट आतां एकलो मनीस पिड्यांत आसा थोड्या जाणांक पळय काल जाता गो ते थोड्या जाणांक ऑलरेडी सीक आसतात प्राय पळोवन सीक न्ही थोड्या जाणांक डायबिटीस आहा एक्यूट डायबिटीस थोड्या कडेन हार्टाचे पदार्थ थोड्या जाणांक ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इलनेस आसात ब्रोंकायटीस जाल्ल्यान तें जाल्ल्यान हें जाल्ल्यान दीज आर वल्नरेबल मागीर थोडे जाण सांगतात भुरग्यांक आनी कांय जायना यंग एडल्ट्सांक कांय जायना म्हणून यंग एडल्ट्सांक आनी भुरग्यांक कांय जायना म्हणून न्ही तांकां इम्युनिटी मे बी देर इम्युनिटी इज व्हेरी गुड आतां पोर एकलो सायंटिस्ट म्हणटा आमकां आनी कळना भुरग्यांक कित्याक सड्ड जायना आर दे कॅरियर्स तांणी काली ते व्हायरस कॅरी करचे मात गे मागीर म्हळ्यार आतां व्हायरसान थोड्या जाणांक कळूंकूच कळना आतां मलेरिया पळय म्हाका 10 फावटी मलेरिया जाल्या वय 10 फावटी मलेरिया जाल्या तातूंत हांवें व्हडलो रिसर्च केलो मलेरिया पॅरासायट ऑफ मलेरिया रिजायड्स इन द ह्युमन बॉडी तुका मलेरिया जाल्या ना येदोळ मिसर जावना बट यू कूड बी अ कॅरियर तुका जावना बट यू आर कॅरिंग तुका ती तुजे जळार येवन बसून साबून व्हरून दुसऱ्या कोणाक दीत ताका मलेरिया जाय तुका जायना आतां म्हाका आनी कूड आसा मलेरिया जाताना आमी 4 जाण सांगता आहल्या आमच्या म्हणजे एका काजनागेर गेल्ल्या लॉनाचेर भायर बसून आमी उलोवन आहल्या जळारी आहल्यो ते साबल्यात की ना म्हणून सांगूंक जायना फस्ट एक लायक सुरू जालें 2 दिसां उपरांत आनी एक लायक ताचे उपरांत 2 दिसां उपरांत आनी एक लायक तशें आमकां त्या काजणान जालें एक लायक जावंकूच ना कळ्ळें तुका तशें सो देर आर सम पीपल हू कॅरी इट
अँड सम पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट इट. हां तशें. हां देखून हातूं विशेश आतां म्हळ्यार कितें कोतें आतां हें पुरो हांवें तुका सांगचें खाली नोव्हेंबरांत मात्र ताणें रिसर्च करूंक सुरू केलां. ताचे पयलीं आमकां हाचे विशयी गुतूच नासलें आनी आमकां तें आसा म्हणूनय गुतूना. आतां कंप्लीट केलें जाल्यार आनी 3-4 म्हयने जाय अशें घालें म्हणटात. 3-4 म्हयन्याचे वयर जाय. जाय. हांवें लेख घालचे प्रमाणे 6 म्हयने जाय तुका एक्झॅक्ट तें कालें कितें आनी ताका कळलें वकात घे म्हणून. कळ्ळें. ते वकात फायंड आवट करचे मिसर इट इज आवर बॉडीज इम्युनिटी दॅट वील थ्रो द व्हायरस आवट. आनी तितलें बेज म्हूण ना कित्याक कोतें दी फिगर्स डोंट सजेस्ट दॅट एवरीबडी डायज. करेक्ट. आतां काली कितले 3% मात 6%. 6%. आतां 1,20,000 आमी सर गेलात एफेक्टेड. 4,300 हॅव डायड. पण समा पळोवंक गेल्यार ते H1N1 मागीर डेंग्यू तो आचाकी चड जावन हय ताचे तूं इबोला व्हायरस म्हूण आसा इन आफ्रिका ते 2018 ऑगस्टांत न्हू आतां आमी सर 2,800 लोक मेला आनी स्मॉल पॉप्युलेशन. स्मॉल पॉप्युलेशनांत नियरली 40% लोक मेला. आनी तशें न्ही आतां 3.6%. देखून तुजी इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसल्यार यू वील सर्वायव. आतां म्हळ्यार आतां एक लोकाक सगळें एक भें कशें जालें म्हळ्यार हाका आतां वखद नाने म्हणल्यारूय लोक एक पडच्याक गबर हाका ह्या व्हायरसाक प्रिवेंशन इज क्युअर. आनी भिवूंक ना. फियर इट सेल्फ इज अ व्हायरस. आतां काम जाता गो तें आमच्या हातूं मतींत आमी पुरो पळोवनचें आतां आजकाल आपळे आजकाल वॉट्सॅप पळोवन तूं लढाई करची. वॉट्सॅपांत आयिल्लें करेक्ट म्हणून ते कोणी कालें एक व्हिडिओ करून धाडूंक. वॉट्सॅपान येयलें न्ही जावन आमी पुरो सत म्हणपाक येवं आनी थोडे फावटी अती गरजेचें कालें म्हळ्यार ह्या व्हिडिओक हें वखद जाता हें केलां तें जाता हें केलां म्हणून तें पळोवन आमी काही वखद घेतलें जाल्यार गव्हर्मेंटांनी काम पाड केलें. गव्हर्मेंटान हे पटी ताणें त्या वेबसायटार घालें होमिओपॅथीक घालें वखद आयुर्वेदीक घालें वखद एलोपॅथीक घालें वखद म्हणून. वेन द डिजीज इज नॉट ट्रिटेबल हाकालें वखद म्हणून तुमची इम्युनिटी स्ट्रॉंग जायची. स्ट्रॉंग जाय. इम्युनिटीज म्हळ्यार तुवें जेवताना समज टायमार जेवाचें तुवें फ्रुट्स खायचे तें खायचें हें खायचें तुजी बॉडी फिट आसा. कोड्या रे खायनातले आनी तें खायना हें खायना हांव डायट करतां तें प्रमाण गेल्ले आहात पळय तांची इम्युनिटी काही डावन आसा कोण ना. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट वेन आय से प्रिवेंशन इज क्युअर इमिडिएटली मास्क घालगिली. आतां तो मेडिकल शॉपाक वचूं मास्क आनात. मास्क घालीचे कोणें जाल्ल्या मनशान घालीचे न्ही हें सकाळीं घालून जालें तो जाल्लो मनीस आरामसे आसता आनी इट डजंट प्रिवेंट. हांव तुका सांगचें रे हें हांव तुका एक सांगता. एका मनशाक जालें म्हणचेंच ताचें स्पीट शिंपी जर काल ह्या शिंक काडटना ड्रॉपलेट्स ते डेंजरस. आतां हांव एकच सांगता तुका हांवें एक स्प्रे हाडला आतां उदक आतां चिंत एक मनीस शिंक काडटा म्हणून शिंक काडटना कितले भायर येता पळय तो एकच शिंक आमचे अशें ल्हानशें शिंक काडनात. आमचे पार्टी वचून भितर व्हरून मागीर तेन्ना कितलो भायर वसात पळय तो. आतां हें भायर गेल्लें काम जाता म्हणून सांगल्यार हें सेटल जाता. त्या व्हायरसाक एक रावंक एक जागो जाय. ना ते टेम्पररी 48 hours ताचे उपरांत ते चलता ते जावन. आतां तुवें थंय हाताक पडलो दोळ्या पडले नाकान बोट घालें कालें करचुलें सायबा म्हणून बोट घालें दोळे करचुले म्हणून दोळ्यान थंय घालें दांतान कालें शिरकलां म्हणून दांता भितर घालें. नॉट ओन्ली दॅट यू ब्रीथ इट इन यू कॅन टेक इट इवन बाय टच. म्हळ्यार आतां एकल्यान एक सिंक काडलें म्हणजे चिंत्या ते आतां तुमी दाखयले प्रमाणे ते स्प्रेड जालें वचून एका टेबलार आसा ह्या एका चेअरार आसा ह्या काही एक लिफ्टार एकल्यान लिफ्टा भितर काडली सिंक तें तो जस्ट आतां पडलो ह्या केलें तें मागीर ताच्या उपरांत नाका पडलें ना तें जाल्यार तुज्या जिवा भितर येता. हय आनी तें काम जाता ते तुवें आतां एक शिंक काडली म्हणजे एका आतां लिफ्टान काडली म्हणजे त्या लिफ्टार सगळ्यान आसा तूं एक मेटा सोडून येतालें ताका जालें त्या रेलिंगा जालें तांदूळ तो एकलो कोण येवन आपटा रेलिंग आपटा थोड्या जाणां भुरग्यांक सवय सगळें रेलिंग आपडून तेचें तांणी व्हरून दुसरे कडेन घालतात. अशें स्प्रेड जावचें फास्ट. आनी एक आमी देवाक अर्गांनी जाय घालें म्हळ्यार एक वाऱ्यार स्प्रेड जायना. वाऱ्याचेर स्प्रेड जायना. आतां लोकांक चड आतां एक तरेची भें घालें म्हळ्यार वाऱ्यार पास जाता कोण ना म्हणलें एक वाऱ्यार पास चिंता पास जायचे जाल्यार एका मनशांतल्यान आनी एका मनशाक अशें पास जायचें देखून न्हू दाखतर घालो म्हणटात म्हळ्यार एक मनशाक सुरू जाल्या तक्षणा ताका आस्पत्रेंत घाला थंय ते मेडिकल स्टाफ वील टेक केअर ऑफ इट.
ताका क्वारंटायन दवरतात ताका 14 दीस कोणी मेळोंक ना कांय ना तो समज जाल्यार ताका फाटीं धाडटात आनी एक 14 दीस ताका घरा दवरून पळयतात आमी घरा दवरून पळोवनचें सोमानी इमिडिएट तुका कळ्ळें सिमटम हा जालें म्हूण कळ्ळें म्हूण सांगलें सीदा मेडिकल सीदा हॉस्पिटला वचा थंय सांगतात तुका घरा रावून आतां एक्सपेरिमेंट करचें ना घरा रावून एंटीबायोटिक्स कांय घेवन समज जाता म्हणून ना एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क फॉर व्हायरस एंटीबायोटिक्स मे वर्क फॉर बॅक्टेरिया व्हायरसाक ताच्यान तो वकात जाय त्याला वकात आतां ना आनी एक 6 म्हयन्यांनी येत बट अंटील सच टायम प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर देखून आतां कोणी एकलो शिंको काडटाना तूं येयलें पयस रावचें त्या मनशाक शिंको काडच्या मनशाक सांगचें कावर कर सायबा एकच ताणें एक आत्तू आलो दर्या आत्तो आलो नाल्यार ताणें मास्क घालवेत टिश्यू धरवेत आनी ते टिश्यू दवरनंतर बसचें न्ही हे जाल्यार तेक्षण उडोवचें ते चेंज करतात नाल्यार तो बळे हे घाला मेले टावल HMT बळे तेन्ना ताका घेवन पुसून आसतात कांय 4 दीस तांदून आसतात तें समानी जेव्हा हायजीन शूड बी व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां कोणाक जर एक शेळ आसा कोंकली आसा ताका तर गोत्त आसना आपणा भितर व्हायरस आसा की ना गे म्हणून पूण ताणें एक शिंक काडटाना कोंकली काडटाना उरल्यांच्या हिच्या दृश्टीन ते जागृतकाय ताणें सांबाळ अदीक बरें आतां आमी पळयलां आमकां आतां शेळी वरवीं कोणाक एक बाद येता आनी तो सरता इफ इज गोइंग टू डाय एवरीबडी वूड हॅव बीन केअरफूल विथ कोल्ड ऑल्सो नो कोल्ड इज ऑल्सो कोरोना व्हायरस आतां एका इस्कालांत एका भुरग्याक शेळ जाल्यार विदीन अ मंथ सगळ्या इस्काला जाता शेळ सक्कड घुसूंक नासतात मात तांतूं कोणी जुंवचे परिस्थिती ना ती आमचो तशें न्ही देखून आमी केअरफूल रावचे आमी केअरफूल रावचे इतलें म्हणल्यार वी शूड नॉट टेक इट व्हेरी लॅक्स मनशाक कळ्ळें ते क्षणां ताका काले आसा शिंक काडूंक सुरू केल्या या ताका ताप येता तकली पडा मास्क घाला ताच्या मुखार वचून रावं नाकात पयस रावा एक 100 फीट म्हणजे डिस्टन्स दवरा ताका आस्पत्रेक व्हरा इमिडिएटली आनी रावा कित्याक म्हळ्यार तुमकां सुरू जायत चॅक करून रावचें चॅक करूंक जायना ताप मात्र आनी देखून तूं आंदूंक म्हळ्यार टीव्हीचेर पळयतना ते एअरपोर्टार आनी परत देंवतना ते एक थर्मल गन दवरतात तशें त्या गनान कळटा ताप आहा म्हणून तो ताप आल्यार ताका सायडीक दवरतात इमिडिएट ताचें कळ्ळें ताप कितें ताप कालें कितें पुरो फायंड आउट करतात दॅट्स इम्पॉर्टंट आतां चायनान जाल्यार आतां उणें जावंक कारण इतलेंच दॅट इज आयसोलेशन कटिंग ऑल टायज आतां इटलीन पळय सगळे इटली इज इन लॉकडावन कित्याक केला म्हळ्यार लोकांनी भोंवून वचो भितरच बसा खंय वचूंक जाल्यार कॅन्सल करा ट्रॅव्हल करनाकात अशें गरजे हें आमचें काम जालां हांगा ती एक जाणां आयिल्लीं म्हळ्यार खंय इटलींतून आयिल्लीं ताणें सांगूंकूच ना ती इटलींतून आयल्यान म्हणून ताणें सांगलें कटारांतून आयल्यान म्हणून तांकां ताप आलो घरा गेली आतां पळय 3 तावन 15 जालीं तशें म्हळ्यार एक एकल्यान 4 जाणांक दिल्ल्या बरें जालें 3 + 12 50 अशें जावचें अशें 17 घेनात आनी कांय आमचें हायजीन ना आमी आतां हें जाल्यार या पळय दरकाल काडचें आनी भायर उडोवचें थूक दॅट इज द वर्स्ट थिंग दॅट यू आर पॉसिबली डुईंग बिकॉज दॅट हॅज गॉट द व्हायरस कळ्ळें देखून आमी ती 17 घेवची इट इज ओनली प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर ताले गेल्यान ते वॉश बेसिना घालून उदक आसून आमी cleanliness is very important and see to it that when people have cold you stand far away from them and see that the person who has a cold will sneeze in a towel hanky तुजें मास्क घाल्यार मास्क आतां मेळचें कश्ट मास्क घाल्यार मास्क ताणें मास्क घालचें आमी मास्क घालचें न्ही पोरो एका फंक्शनाक गेल्लो सगळ्यांनी मास्क घाला देखून हांवें विचारलें कितें तुमकां सगळ्यांक शेळ जाल्या की ना ना व्हायरस अशें येवचें न्ही म्हूण सांगलें तांकां जाल्यारूय तांकां कन्विन्स जावना म्हळ्यार एक चिंता आमी मास्क घाले म्हणल्यार आमकां कांय जायना म्हणलें हय मागीर आनी एक तातूंत आतां तुवें टेबल आपटय तें आपटय हें आपटय हात धुवचे साबू घालून हात धुवचे साबू घालून 20-20 सेकंड्स यू हॅव टू येस ते हॅपी बर्थडे टू मी हॅपी बर्थडे टू मी हॅपी बर्थडे टू मी हॅपी बर्थडे सॉंग ते 20 सेकंड्स आयता त्या 20 सेकंड्सार तुवें कंप्लीट वॉश करन मागीर हात बसून हें पर्टिक्युलरली भुरग्यांक सांगात भुरग्यांक हें ना काल पेशन्स ना वट्टार अशें करचें जावन येवचें ना आनी एक हात तोंडाक आपडूंक ना दोळ्यांक आपडूंक ना नाकाक तोंडाक थंय परत हात वचूंक नजो इतलें तुवें केल्यार आपलें कांय जायना मेन आमचें तें हात धुवचे ते करेक्ट आसा हात धुवचे करेक्ट आनी एकलो मुखार शिंको काडटा कोंकणी काडटाना आमी डिस्टन्स थोड्या खातीर रप्पा थोड्या शिंक येता ताका केदाळे आमकांय गुत्त आसा ताकाय गुत्त आसा पूण ताका ताणें मास्क घालचें
थोडे मास घालीचे हय आनी चेक करीचे आस्पत्रे वचचे शिदा पळय आनी रावचे न्ही ही शेळ कार्मिणा मेक आहली नाताले मेक आहली म्हाका आयल्या म्हणून तें सांगूंक जायना आतां सांगूंक जायना फक्कन तूं खंय तावन आयलाय जाल्यार समज भायर तावन हय तेन्ना तुका आसची तुका आसूंक पुरो चेक करचें बरें हय आतां चिंत्या घरांत आतां एकल्या कोणाक एक असा डाऊट आसा जाल्यार शीद आमी आस्पत्रेक पळय ताका सीक व्हरता मेडिकल हेल्प ओके दॅट इज फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ओके घरा कसाय करन पिवन तें जाता हें जाता मिरयाचो कसाय केल्यार समज जाता तांदूळ समज जाता तांदूळ समज जाता आनी काय बेळचीं काळीं पानां घेवन तें केल्यार समज तें प्रकांय वर्क जायना दिस इज अ व्हायरस अँड फॉर दीस व्हायरस दे हॅव नॉट फावंड अ ट्रिटमेंट आनी तें ट्रिटमेंट जायचें जाल्यार तुका टेस्ट करूंक घात आतां सांगता तें पियेल्यार जाता हें पियेल्यार ना जाता ना 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 तें पुरा कांय ना तें बट एक जावंक पडटा आमच्या बॉडींत रेसिस्टिंग पावर सडत जाल्यार एक सी विटामीन आसल्यार आमी केल्यार अदीक बरें आतां आवाळू पोपाय ऑरेंज लिंबो लिंबो लिंब्या थोडे सरबत जाणां काळें करतात म्हळ्यार सरबत करून पितात भुरग्यांक इल्लेशें सरबत दिल्यार बेस्ट बेस्ट आतां गरमीचे दीस गरमेचे दीस पळय तुका सरबत पिवेत मागीर थोडे जे मतींता गरमीच्या दिसांनी जायना तें व्हायरस मरता म्हणून ते येदोळ मिसर फायंड आउट करूं ना हय म्हाका विचारूंक जालें थंडी गांवांनी चड गरमी आतां उणें ते सायंटिस्ट म्हणटात ते आमी आनीक तुमकां सांगूंक जायना म्हणटात पक्का देखून म्हाका सांगूंक जायना थोडे जाण म्हणटात ना इंडियान जायना आमकां आतां गरमी चडली न्ही तांचो चलता म्हणून जावंक पुरो समज जावन आसतना रावंक पुरो हय सांगूंक जायना सांगूंक जायना देखून थोड्या जाणांनी म्हजे कडेन पोर एकल्यान आर्ग्यू केल्लें आसा ना इंडिया घेना आफ्रिका घेना कित्याक म्हळ्यार आमचे टेम्परेचर व्हडले हाय आहात ते एसी एनवायरमेंट मात रावचे आतां दुबयान जाल्यार एसी कुवेटांत एसी ताचे भितर आसचे तशें अशें प्रमाण सांगलां ओके ते एसी एनवायरमेंटान करेक्ट कित्याक म्हळ्यार एसी कूल आसता द ड्युरेशन ऑफ द व्हायरसीस पोटेन्शियल इज इनक्रीज्ड इन एन एसी एनवायरमेंट ऊन आल्यार येस इट कूड बी मात तेदोळ मिसर आमकां खावंक जायना सायंटिस्ट आर सेयींग डोंट से दॅट आनी एक आतां आमी आतां फ्रुट्स आनी आतां मार्केट जावन हाडटा आतां ते मार्केट दवरले कडेन कोणे शिंक काडल्या खंय वचून बसला आमकां गोत आसन सो आतां ते फ्रुट्स खाताना कसले आमी जागृत वॉश सारकें ना तरी आतां आमी वॉश करतात कित्याक ते फ्रुट्स वेजिटेबल्स तूं मार्केटींत व्हरून हाडटाय जाल्यार आजकाल काम जाता म्हण सांगलां ताचेर स्प्रे करतात हय शिंक काडली सोडतो पेस्टिसायड स्प्रे करतात केमिकल स्प्रे करतात देखून आमी घरा हाडन आमी वॉश करन इल्लें वॉर्म वॉटर इल्लें उनालें उदकान घालन इल्ले वेळ सोडन मागीर आमी तें काडन मागीर आमी खावचें अशेंत हें केल्यार समज न्ही थोडे फावटी हांवें मार्केटींत पळयलां मोला येतात मोला येताना एक ग्रेप काडन तोंडान घाली तें करून वचो कशी तो काण दिता टेस्ट पळय तें करून वचो एटलीस्ट फॉर सम टायम यू अवॉयड पूण आनी एक म्हाका भोगता आतां हे कोरोना व्हायरस सडात आतां आमी आतां ओवरऑल फाटल्यान पळयता जाल्यार सिटी लिमिटांत असो इल्लो आवाज चड आसा पूण हळ्ळी प्रदेशांनी इल्लेशे हाचे व्हायरस जावचे चान्सीस उणे म्हणून हांवें चिंतचे कित्याक म्हळ्यार एक थंयसर घरां पयस आसतात हांगा सिटींत जाले बरे लोक जमा जावंक चड अवकाश ना म्हळ्यार हांगा मॉलांनी थिएटरांनी मार्केटीन ती बरा लोकां जमो चड आसता पण हळ्ळ्यांनी बरा तुका गांवांत तुका तितलो जमो जाल्लो आसना अशें म्हणटना हळ्ळ्यांनी असो व्हायरस संभव उणोवंगी कोणी आतां हळ्ळे तो न्हू सिटीक आयलो तो पाटी व्हरून वचूंक पुरो ह्या सिटींत कोणी हळ्ळे केलो तो व्हरून वचूंक पुरो आनी आजकाल सिटी आनी शहर म्हणून तितलें व्यत्यास आतां सानवारा दीस चिंत थंय यक्षगाना जालो म्हणजे श्रीदेवी महात्म्य म्हणून पुरा गेले ते यक्षगानाचे खंय जावन आयिल्ले म्हणून थंय इकूंक येतात तुजें कालें ल्हानशें आंगड दवरतात ते खंय जावन आयिल्ले म्हणून तशें सांगूंक जायना कळ्ळें आनी इगर्जेन आतां आमच्या हातूं खंय हडलेन जाल्यार इगर्जांनी टेंपलांनी मॉस्कांनी लोक जमा जाता न्ही तेन्ना एकल्यान हाडल्यार पुरो न्ही आतां आमच्यान चडात आतां आयतारा पुरो लोक इगर्जेक आतां मिसाक वेता ओके थंयसर आमी आतां कसली सत्राय घेवयेत पळय स्टार्टींग जावन सांगता तुका तो भितर विकतना थोडे इगर्जेन ते स्टूप दवरतात तातूंत इल्लें होली वॉटर घालतात आदमेंत आसता ते आदमेंत आमकां सवय ती आदमेंत काडन आनंद बाबा काडचे ते सोडीचे ते स्टुपांत उदक दवरून वचो आतां
चढता हो इगर्जेनी ते स्टूप ना ना थोडे इगर्जेनी थोडे इगर्जेन तसा ते थोड्या इगर्जेनी स्टूप आले तातूं आनी तुजे जळारीची पिलां आनी जातात म्हणून ते काडलां वय वय ते क्लीन दवरूंक गेले कसं कश्ट जाता थोड्या इगर्जेनी आसा ते ओके तें तुवें फस्ट ते थोड्या तेंपाक आमी थोड्या तेंपाक आमी थंय वचून आनी एक आमकां एक संवय आहा उमो गांगेवची इमाजीची उमो गांगेवचो आतां आत्ता पडोवन कांगिवचो या आमीन तसोन कांगिवचो तें सोडचें थोड्या तेंपाक कोणाचो उमो गांगे नाल्यार कांय जायना तें हांवें मस्त पळयलां आतां लागीं लागीं आमकां आतां एक आतां गूड फ्रायडे आयलो गूड फ्रायडे दिसा तुका आतां खुर्साचो उमो म्हण आसता आनी थोड्या जाणांक निजक उमो कांगिचे दॅट्स द डिवोशन वय मात यातां तुमी कांगिला ह्या टायमार मस्त वय त्या टायमार एवॉयड करचें हातान आपणूय कुंगार हें घालून तुजें उमो कांगिवचो इज रॉंग एज फार एज पॉसिबल इगर्जेनी आमी एक कुरीस दवरचो आनी त्या कुर्साक नमन करचो ह्या वर्सा आमी देवा कडेन मागचें आमकां सांबाळ म्हणून ते देवा कडेन आमी मागतना आमकां सांबाळ म्हणटना वी शूड टेक केअर गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्व्स आतां आमी देव आसा म्हणून आमी वचून ताका आपडचें ते आपडचें कांय जायना इगर्जेन कांय जाता म्हणून थोड्या जाणांचें आसा तें रॉंग ते थोडो तेंप आमी ते उमो गांगिवचें आनी परत बंद करचें मागीर आनी एक कुंगार गांगिताना हातार गांगिवचें सकाळांनी हातार गांगिवचें आनी हे कुंगार सकाळांनी हातार गांगिवचें कित्याक म्हणून सांगल्यार थोडे कडेन हांवें पळयतां हांव कुंगार दिता थोडे फावटी हांव युकरिस्टीक मिनिस्टर इतलें सांगल्यार ती जीब भायर घालतात आतां तुका दिल्या तक्षणा थोडे जाणां जीब सोमा भायर घालनात शिंपी लागता हें हांव सांगता म्हजे एक्सपिरियन्स लागता आतां थंय म्हाका रावून तें क्लीन करूंक जायना तेदलो हांवें नेक्स्ट कुंगार काय घेवन कोणाक तो हातान दिल्यार ह्या आपळे ताची काली इल्ले म्हण शिंपी ताका येता हें आमी समजय भोवशा आतां कांय इल्लें स्प्रेड दिल्लें चड जाल्यार इगर्ज माता कांय एनावन्समेंट करता कोणा करतली थोड्या डायसिसांत ऑलरेडी एनावन्समेंट आनी परत जालां भलायकेच्या दृश्टीन हय अशें तुमी जिबेर कांगिवचें सम्मानी हातार घेया म्हणून आनी उमो कांगिवचें आनी तें बंद करा आनी हें शांती दिताना हात हाली नाकात नमस्कार केल्यार पुरो आनी हें कोणाकी सांगचें हांवें खंय आतां भायर गेल्यार तुवें आतां शेक हँड आनी बरो रावया आनी हात हें करा व्हडलीं फंक्शनां करनाकात बर्थडे पार्टी ती पार्टी ही पार्टी आतां आमकां जायना लेंटांत आतां आमी मागीर काजारां सुरू जातात काजारां सुरू जाताना ती केस 17 घेवचे खंय तावन येता कालें तावन म्हळ्यार त्या काजाराक गेस्ट येयल्लो खंय तावन येयल्यार इवन आतां आमी मॉलाक वेचें इल्ले मुवी थिएटराक वेचें आनी इल्लेशें काल हांव टी व्ही पळोवन आहलो मॉर्न लोक ना इटलींत आनी मॉर्न केल्यार तुका कोणी लोक ना कित्याक म्हणून सांगल्यार लोक थंय सरवल्यार एकल्याक नाजाल्यार कोणाक लागता ते कोण हें पेट कंप्लीट कवर करना दोग जाण उखलून व्हरून हातूंत घालतात कोणाक घालतात ह्या अवस्थेक पावले आमी आतां तुवें तें मॉर्न म्हणटा रिसार्च चिंते एका आतां एक गांवांत एका व्यक्तीक आतां त्या कोरोना व्हायरसून मरण पावलो चिंत्या सो ताची मरणाच्या रितीक आजार तुका आस्पत्रेंत सांगतात ओके आस्पत्रेंत तुका पॅक करना तुका पेटीक कवर करून दितात आनी सांगतात हें वचून तुमी काले वचून ओपन करूंक ना आनी तुमी सीदा वचून बेरियल देर इज नो इलॅबरेट मीस आनी तें बरें एवॉयड करूंक पडटलें सांगूंक जायना येदोळ आतां हांव लास्ट हांगा येवच्या पयलीं हांवें वेबसायट पळयली गव्हर्मेंटाची ते 52 दाखयता येदोळ मिसर एफेक्ट जाल्ले 52 कळ्ळें आतां थोडे तेंपा आदी 16 आहले आतां 52 गायले तशें म्हणटाना तें इल्लेशें स्पीड जाल्ल्या बरें दिसता मागीर तो एकलो कोण आतां बँगलोरांत एकलो टेक्की एम्प्लॉई तो ऑस्टीन टेक्सास तावन बँगलोर आयला तो 1 मार्च पावला 2 दीस काम केलां ताणें ताचे उपरांत तो सीक पडला तशें म्हणटाना ताका पुरा कॉन्टॅक्टान कोण पुरो आहले तें पुरो चॅक करचें पडटा आतां आज पुणे 2 जाण टॅक्सीर गेल्लीं ते टॅक्सी ड्रायव्हर ताचे वाटो को पॅसेंजरान एकलो आहलो मागीर आतां ती प्लेनार येयल्ली त्या प्लेनार कितले जाणां पॅसेंजराक आहले हें पुरो ताणें वांटोवन दिलां हांवें पळयचें तें परत चिंतना तुका इल्लें बेन दिसता स्वाभावीक बट प्लीज रिमेंबर फियर इज ऑल्सो अ व्हायरस कळ्ळें आमी सड्ड ताचे चिंतून आनी तें हें करचें नाका तें वयचें नाका तें ना आमी 17 घेवची आतां कोणी मनीस शेळा जाल्यार पयस राव
ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटा आतां कोणें आतां नेक्स्ट रजा मेळटा ते जाल्यार कुटुंबा समेत परगांव ना, येवची ना, ना. भोवंक आतां- आतां थोड्यांनी ना, टिकेट ना, बूक ना, करनाली आसतली ना सो हें तांणी जाता इतले रजा मेळ्ळ्या तक्षणा घरा बसा हय कांय करनाका आतां भायर वचनाका आतां कांय जायना हय संवसार आखेर जायना हय घरा बसा घरांत तुमकां कितलें बूक वाचूंक आहात तें करूंक हें करूंक टी व्ही पळोवया कांय करूयात पण भायर वचनाकात हय आनी पक्कन तुमकां बघता जाल्यार हे इलेक्शन टेन्शनाचे हें भायर कांय मेळचें ना खावंक आनी परत हांगा इल्लें स्टोर करून दवरा हय तांदूळ वा तुजें मसाला गिसाला तेलें परत काडलें जाल्यार मास मासली तुका मेळचें ना हय या तुका रांदय आनी परत हाडूंक कोणी आसचें ना म्हळ्यार तुवें मास्क घालून भायर वचून हाडचें पडटा हय देखून हे इल्लेशें सत्र येते तितलेंच आतां हळडी दुसरें कांय ना घरांत घरच्या इतल्यान बरं करतात रांदवय तांकां तशें तितले त्रास आसता. जावचे हय, ना तशें पण त्रास सिटीच्या जावचे. लोकांक सिटीच्या इल्लेशे लोकांक त्रास जातले देखून आमी इल्लेशें कॉमन सेन्स यूज करता हय एक काल म्हळ्यार साबान हात धुवचो हात धुवचे मेन आमची नितळाय नितळाय हय आनी एक खंय येताना एक आपडलें जाल्यार तें म्हळ्यार मतीन एक आसा की हात धुवचे एक सोमा हात धुवन ते सगळो वेळार जावन जांगात धुवचे. तावन थोडे आतां काल करतात म्हणून सांगल्यार आतां सॅनिटायझर मेळटा हँड सॅनिटायझर धाकटो दवरतात दवरतात बॅगांत तो काडचो आनी बसचो खंय तुका डावट येयले तक्षण पुसलें जालें नांदर वचून साबू घालून धुवचें आनी एक आमच्या लोकांक काय बिएसए म्हणना कित्याक म्हळ्यार एक वाऱ्यार येना वाऱ्यार ते फक्त हें पास जावचें ह्युमन टू ह्युमन थ्रू द हय हें घालून तुजे ड्रॉपलेट्स हय शिंको काडलें तें तांतूय घेवचें हय देखून हातूं तितकेशें आमी सत्र घेवचें तितलेंच सड्ड विशेश दुसरें कांय सांगूंक जायना हातूं हय आतां आयिल्ल्या वेळार वी विल क्रॉस द ब्रिज वेन वी कम अक्रॉस इट पयल्यान तें सांगून दवरूंक जायना म्हणजे एकच एडवायस काल म्हणून सांगल्यार हेल्थ हय हायजीन समज अँड डोंट बी अफ्रेड तितलें करेक्ट येस खरेंच म्हळ्यार आतां तुमच्या ह्या सलाद्वारूय आतां तेंत भेयान आसलो एक तर लोक म्हळ्यार वाऱ्यार येता कोण ना आनी काल जाता कोण ना ताणें आपडला कोण ना कोंकली आयली अशें म्हणटा सो भियोवची गरज ना आमी प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर सोमा आनी हाका आनी वखात येवचें जाल्यार तूं थोडो टेप काडटा हय कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां वायरसाक नॉर्मली तांणी वॅक्सिन हाडटा हय वॅक्सिन हाडिचें जाल्यार ते टेस्ट जायचे कळ्ळें आतां सार्साकी वॅक्सिन आहा मर्साकी वॅक्सिन केलां तांणी इबोलाकी वॅक्सिन केलां केलां हय तें तशें आमी चिंतून गेल्यार आपलें ते सायंटिस्ट आतां ओवर टायम काम करनात हय आतां फस्ट तांणी कालंगरचें म्हूण सांगल्यार तांणी एक वॅक्सिन केल्या तक्षणा दे हॅव टू टेस्ट इट ऑन एनिमल एनिमल हय देखून युजली दे टेस्ट इट ऑन मायस हय उंदरांक हय ताका फस्ट वॅक्सिन दितात ताचे उपरांत तो वायरस दितात हय तेतलो फक्कन ते वॅक्सिन रावल्यार वायरसांत कांय इफेक्ट ना जाल्यार हय देन मनशांचेर ट्राय करतात हय मनशाचे वॉलंटियर्स आहात थोडे त्या वॉलंटियरांचेर ट्राय करतात तें ट्राय केल्या उपरांत प्रोडक्शन सुरू जाता देखून हाका उण्यान म्हळ्यार एक 6 म्हयने जाय या हय ते 200 हय आतां थोडे कंपनीन कालें गेलां आतां एक कंपनी फायझर म्हणा फायझरान कालें गेलां दुसऱ्या वायरस कशें ट्रीट केल्लें आपलें ताचें ते फॉर्मुलेशन काडन तें मिक्स अँड मॅच आनी करन दे आर नाव कन्विन्स दॅट दे हॅव रीच्ड दे मेड अ मेडिसन ते मात प्रोडक्शन करूंक आनी 20 days जाय 20 म्हयने जाय तो सांगूंक जायना ताका एक वखद येत आनी एक अल्टिमेटली एक वॅक्सिन येत तितले म्हणे आयल्यार एटलिस्ट कंट्रोलाक कंट्रोलाक येता खंयचे येदोळ मिसर हरी एक डिजीज हॅज बीन कंट्रोल्ड हाचे पयलें तुका फ्लू येताना थोडे जाण मरतले टेन्शन इन्फ्लुएन्जा म्हणून कालें म्हणून ताका आतां फ्लू शॉर्ट आहा आमी पुरो सगळ्यांक आमी फायंड आउट केलां सो बेज म्हणना इल्लो टायम काडटा तेतून भितर आमची इम्युनिटी वी शूड बिल्ड इट अप आनी सड्ड चिंचे न्ही चिंतल्यार चिंतून चिंतून तो मनीस एकामेकाक जाता थोड्या जाणांक ते एक बारी म्हाका शेळयली म्हाका आसा कोण ताप येता पळया म्हणून सगळो वेळ सोडून थर्मोमिटर दवरचो पळोवचें आनी नेगेटिव्ह चिंता इफ इट हॅपन्स इफ यू हॅव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हॅपनिंग यू आर सेफ सोमा हय बरें वीक्षकांनो कोरोना व्हायरस हें कशें आयलें एका मनशाक कशें येता एका आयलें जाल्यार आमी कशें आडाव येत येनातले बरी आमी कितें करियेत ह्या व्हायरस भियोवची कसलीच गरज ना कित्याक म्हळ्यार हें वाऱ्यार येता कोण ना म्हळ्यार एकली भिरांत सडीत लोकां थंय आसली सो आमकां आज सविस्तार विवर मेळ्ळो भियोवची कसलीच गरज ना विशेश करून आमी आमच्या नितळाय विशेश करून बरें करून हात धुवचे आनी
गर्दी असल्या जाग्यांक परत वेचें उणें करचें अशें परत जायतें आमकां मानेस्त लायनल आरान्ना आनी कळयलें. आनी एक कितें म्हळ्यार आजकाल फोर एक व्यक्ती म्हजे लागीं अशें म्हणालो म्हाका हेजेवर कोंकणी आयली सायबा पूण कोंकणी काडूंक म्हाका बेन दिसलें म्हळ्यार मुखलो कालें चिंता कोणना आमनात त्या देखून म्हाका एक मनीस कोणी कोंकणी काडटा जाल्यार ताका शेळ जायला जाल्यार आमी दयाकन त्या व्यक्तीक दुबावार पळोवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार कॉमन शेळ कोंकणी ती हर एकल्यांक आसता कोंकणी शेळ काय जाल्ल्या फुडले ताका तें वायरस आयला कोणना म्हणून आमी दुबावाच्या दृश्टीन दयाकन पळोवचें नाका. पूण एका मनशान आनी एका मनशाक गौरव दिवचो आमचें कर्तव्य. आनी एक गजाल खंयची की म्हळ्यार आतां हें कोरोना वायरस आयला पूण देवाक खंयचेय आसाध्य न्हय. त्या देखून आमी सगळीं दिसपडते आमच्या संजेच्या मागण्या वेळार बापा तें आमच्या मागण्याचो भर घालया. तस्सो बाप हे आमच्या संवसारांत आयिल्ले हे कोरोना वायरस पुसून काडून दी म्हणून दिसपडतें आमी बापा लागीं मागया. सांगतच कोण ह्या पिडेक वळख जाल्यात तांकां देव तांची बरी भलायकी परत्यान फाटीं दिवनी म्हणून आमी आमच्या मागण्यांत तांचो उडास दवरया. आनी सगळीं आमी मायामोगान जियेत आसतना विशेश करून मागण्याक इल्लो चड वेळ दिवया. विशेश करून ह्या पिडे जावन सगळ्यांक बाब निवरां दी म्हणून. आनी आज हांगासर आमचे सगळे हजार जावन ह्या कोरोना वायरस पिडे विशयी आमकां सविस्तार कळयल्ल्या खातीर मानेस्त लायनार रान्ना तुमकां हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं, सगळ्यांक देव बऱ्या भलायकेंत दवरूं.